भाजपाच्यान तांकां चीट केलें आनी हें केलें. सो तुमचें तेजेर कितें आनी आमची चुलूच वेगळी आसा. तांच्या घरान कितें घडटा तें हांव सांगपाक तुका नकळो, पूण जी एलायन्साच्या बाबतीन जे जितले उलयता तितले कमी. हांवें ज्या दिसा आमी सांगिल्लें की आमचें फर्स्ट लिस्ट अनावन्स केल्लें त्या वेळार भारतीय जनता पार्टी कडेन सुद्दां कॅन्डिडेट नाशिल्ले. त्या वेळार आमचें फर्स्ट लिस्ट आमी अनावन्स केल्लें. आमचे जे उमेदवार आसा ते कामाक लागल्या. आमचो एकूच हेतू आसा, गोंयान बदल घडोवन हाडपाक जाय, लोकां खातीर काम करपाक जाय, लोकां खातीर काम करपी उमेदवार निवडून दिवपाक जाय. आमी ते लोकांक दिल्या. आतां जें कितें आसा तें लोकांच्या हातान आसा की तांणी कोणाक निवडून दिवचें. प्रामाणीक बरे लोक जे आमी दिल्या ते काय ह्याच चोरांक परते निवडून दिवप. ते भारतीय जनता पार्टीची लिस्ट आयल्या, ती अर्दी आयल्या, अर्दकोटी आयल्या. आनी एलायन्साचो विशय असो आसा की आरोप प्रत्यारोप चल्ला. सो वेन देर इज डिस्ट्रस्ट, वॉट मोर डू आय टॉक अबाउट एलायन्सीस. सी वी न्यू दीस इज गोन टू हॅपन. तूं म्हजे एक म्हयन्या पयलींचो जर व्हिडिओ पळयत, दिवाळेच्या दुसऱ्या दिसाचो व्हिडिओ जर पळयत जाल्यार तुका कळटलें हांवें कितें म्हणिल्लें की ज्या दिसा दिवाळी सोंपली की मागीर क्रिसमस येता पर्यंत कितें उरता तें पळया म्हणून. क्रिसमस लागीं पावलो, क्रिसमसाच्या आयल्यानूच इलेक्शन आसा, तो पर्यंत पळया कितें जाता तें. आरजीचो समज एलायन्स जायना जाल्यार तुमी तांकां हें करपाक रेडी आहा? आमी प्रत्येक व्यक्तीच्या बरोबर रावपाक रेडी आसा किंवा आमच्या बरोबर प्रत्येक व्यक्ती येवपाक शकता जो भारतीय जनता पार्टीच्या भ्रश्टाचारा विरुद्ध लडपाक रेडी आसा. आमी तेंच चलयलां काम. आमी कामाचें राजकारण चलयलां. आमी जें राजकारणात चलयलां तातूंत आमी आयच्या दिसा 20,000 इमॅजीन 800 कॅम्प केल्या, 20,000 आमी पेशंट्सांक फ्री ट्रिटमेंट दिला, फ्री मेडिसीन दिला तांच्या दारान. This is what Aam Aadmi Party has done. I can talk about us. I don't want to talk about failures of BJP. I think that is in front of you. I don't want to talk about failure of opposition for non-aligning or fighting among each other. It is for them to decide what is best for Goa. We are here to work hard आणि आम्ही ते कॅन्डिडेट तसे दिल्या. आमी ऑलरेडी अनावन्स केलें आनी कितें उरलें. जे उरलें ते अनावन्समेंट आमचे फुडल्या 8-10 दिसां भितर जातले. वी वील सी. आमी कांय इंडिपेंडंट जे लोक आसा आमकां थोडे अप्रोच जाल्या. जे इंडिपेंडंट अप्रोच जाल्यात आनी जे क्लीन इमेजीचे आसा, गांवांतल्या लोकांनी आमकां सांगलां की तुमी हांगा कॅन्डिडेट घालनाका म्हणून. ताजेर आमी विचार चलयला की ह्या जाग्यांचेर तांकां आमी सपोर्ट दिवचो म्हणून. कित्याक आमी सगळ्यांनी घालेल्या हटपट जावन भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार जिखता नंबराच्या गेमीक लागून. सो वेर एवर दॅट वी आर ट्रायंग टू डू, वी वील डू इट. गोंयकार म्हणून जे आमचे कडेन कालूय आयल्या, कांय एक्टिविस्ट आयल्या, कांय गांवांतले लोक आयल्या, सांगले की हो आमचो गांवचो उमेदवार, हाका तुमी सपोर्ट करा म्हणून. आमी ते करतले एंड वी वील अनावन्स दोज ऑल्सो. बट एज फार एज एलायन्स इज कन्सर्न, ट्रस्ट खंय ना खंय तरी डेफिसीट आसा. जो ट्रस्ट डेफिसीट भरून काडटलो जाल्यार ताका 20 दीस पुरो न्ही. आतां 18 दीस उरल्या मरे. फाल्यां फेस्त फाल्यांचो दीस गेलो, लोक फेस्तान बिजी आसतले, आमीय बिजी आसा. परवाच्यान आनी 14 दीस उरल्या, 15 दीस. 15 दिसान आनी केन्ना नवे उमेदवार दितले. आमी ऑलरेडी आमचे डिसायड केल्ले आसा. वी वील अनावन्स दिस. तुमकां एक्सपेक्ट आसलें की काँग्रेस अशें कितें करतलें? पळय, आमी एक्सपेक्टेशन अशें दवरिल्लें की गोंयान एलायन्साचो जो विचार आसा तो सदांच खूब पयलीं जावंक जाय. तो शेवटच्या इलेक्शनाच्या पावड्याचेर जाता जाल्यार हाव कॅन कॅन्डिडेट्स वर्क 15-16 दीस पुरो. आमचें आतां 1 म्हयन्या पयलीं काम सुरवात केल्लें, अजून अर्दी कॉन्स्टिट्युएन्सी भोवूंक पावूंक ना. सो कशें पावतले, लोकां कडेन पावतले कशें? आनी अधांतरी कितेंच आसपाक जायना. वेन समथींग इज हँगींग इन एअर, इट वील नेवर टच बेज. And when alliances are made only on the basis of selfish motives or on the basis of the fact that somebody wants to survive or somebody wants to prove a point, then those alliances don't work. Alliances should have aim कितें आसपाक जाय, गोंयान फुडें 27 सरकार करपाचो एम आसपाक जाय, गोंयच्या भ्रश्टाचाराचो नाश करपाचो एम आसपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीन जी आज अराजकता माजयल्या गोंयान ताजो नाश करपाचो. तोच जर एम तुमचो ना आनी इट इज ओनली टू विन सीट्स in certain pockets, then you will never succeed as alliance, and this is what we are seeing today. So I think गोंयकार जे आसा ते वायट जाले. आज we have taken a decision in the interest of Goa, आणि आज दिसता आमीच शाणे आशिल्ले म्हणून अशी परिस्थिती जाल्या. You are also hiding something and you are also not investigating अशें म्हाका दिसता. बिचोली police who are there in charge at that point of time are under cloud. SP crime branch आनी तो DYSP चे तांणी नांव घेतिल्लें, ताका तुमी आपयले ना आपोवंक ना मरे. देन वेर इज द इन्वेस्टिगेशन हेडींग? वाय SP वॉज चेंज्ड एंड द इन्वेस्टिगेशन एंडेड ओवर टू अनदर SP? समबडी हॅज टू आन्सर दीस. सो भारतीय जनता पार्टी जॉब स्कॅमाच्या नांवार जो मिडल क्लासाचेर जो अन्याय केला ते खंय ना खंय तरी ताजेर पालव घालपाक सोदता. खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, मंत्री आसूं पदाधिकारी, हे सगळे ह्या जॉब स्कॅमान इनवॉल्ड आसा. आनी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे
तांचे पणजेचो एक व्हडलो पदाधिकारी आसा ताजे खंय तरी कोणाची तरी चली इनवॉल्व आशिल्ले ताणें थोड्यांचे पयशे दिवन ती भायर गेल्या म्हणून आमी आयकल्या. अशीच मडगांवाची सेम परिस्थिती आसा. सो भारतीय जनता पार्टीचे जे लोक जे इनवॉल्व आसा इन्क्लुडींग देर ऑफीस बेरर्स ऑर आर असोसिएटेड विथ देम तांचेर खंय ना खंय तरी एंटायरली इन्वेस्टिगेशन जावचें पडटलें. पयशे रिटर्न केले म्हणून काम सोंपलें आनी हें जॉब स्कॅम सोंपलें अशें जायना. जॉब स्कॅमाची जी व्याप्ती आसा ती जी आज ज्या तरेन इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय नाशिल्लें तें खंय ना खंय तरी पुलिसांनी हाजेर दे हॅव ट्राय टू कवर इट अप. दीस इज माय फर्म बिलीफ. पुलीस सांगतात जे प्रमाणे तेणें ते सांगलेलें पळय फ्लॅटार दाखयल्लो ऑफीस आशिल्लें थंय पयशे थंय व्हेले फ्लॅटूच ना म्हणजे फ्लॅट आहा पूण ते गव्हर्मेंट ऑफिशियल FIR रजिस्टर केलो FIR रजिस्टर करूं ना. विदाउट रजिस्टरींग एन FIR हाव दीस इन्वेस्टिगेशन वॉज डन? इज देर अ आन्सर टू दीस की हे FIR रजिस्टर नासतना कशें इन्वेस्टिगेशन जालें म्हणून? कितल्या जाणांक विटनेसांक आपयले? कितले जाणांचे तांणी इन्वेस्टिगेशन करता आसतना स्टेटमेंट घेतले? ह्या प्रत्येक गोश्टीचें उत्तर दिवचें पडटलें. खंय ना खंय तरी तें खंयच दिसता केलां अशें दिसना. ते कन्फ्युजन करता म्हणटा. पयलीं म्हणटा कोण एक चेडूं आसलें म्हणटा तेजे कडेन डायरी आसा म्हणटा. पण जेन्ना हेंच्यांनी SP जेन्ना इन्वेस्टिगेट केलें तेन्ना डायरी मेळना कोण चेडूय मेळना. सो तुमकां कोणाचेर विश्वास करुया रे आमी? पूजा वॉज एन एक्यूज्ड, इज एन एक्यूज्ड. पूजा इज चार्जशीटेड. पूजा कम्स आउट आफ्टर 1 year एंड मेक्स अ स्टेटमेंट बिफोर यू. पूजा एलिगेशन करता SP क्रायमाचेर. पूजा एलिगेशन करता DYSP क्रायमाचेर. आज तेच इन्वेस्टिगेशन करता. हाव यू एक्सपेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी प्रॉपर? दीस शूड हॅव बीन हँडेड ओवर टू ज्युडिशियल कमिशन. आनी पुजाक आनी त्या SP DYSP जे डिपार्टमेंटाचे लोक आसा तांकां ज्युडिशियल कमिशन सरकार भिता कित्याक ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक? आमी म्हणटा रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर एक 2-3 मेंबर हे कमिशन कर. 3 रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस. कॉल पूजा, कॉल दोज ऑफिसर्स, कॉल दीस DYSP SP सगळ्यांक हाडा मरे. भंयूच ना जाल्यार कित्याक इन्वेस्टिगेशन फेस करपाक जायना? भंय ना मरे तुमकां? जॉब स्कॅम जावंकूच ना. हे कितें जालें तितलेंच आशिल्लें जॉब स्कॅमाची व्याप्ती. आनी जे लोकांनी पयशे आज वगडायले, जे चीफ मिनिस्टरा कडेन पयर गेले, सरकार तुमच्या घरादारी ताच्या घरा गेले न्ही ते आनी सांगलें न्ही आमचेय पयशे गेल्या म्हणून. दॅट मीन देर आर मच मोर कंप्लेनंट. CM तांकां कितें म्हणटा? आरे कसलो प्रूफ आसतलो काय म्हणून की तुमी पयशे दिल्या म्हणून? दीस CM शूड से दीस एज होम मिनिस्टर. इफ चीफ मिनिस्टर इज सेईंग दीस एज होम मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू अपॉयंट अ ज्युडिशियल कमिशन. पूजा काड सगळे एक्युजडांक परते आपय आनी सी वेर द इन्वेस्टिगेशन इज हेडिंग. सो दॅट जे मिडल क्लास जे लोक लुटल्या जाणी पयशे एकठांय करून दिल्या तांकां सगळ्यांक न्याय मेळपाक जाय. गोंयकारांक न्याय मेळपाक जाय. आर डिमांड इज गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिया. पूजा खरें खोटें तो देव जाणा. आनी ते पयर ताजो एडवोकेट सांगतालो ते रेडी आसा म्हणटे कटमगाळ वचपाक सुदिनांक घेवन यो म्हणून किंवा ताच्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक घेवन म्हणून आनी कोण एसोसिएटेड आशिल्ले तांकांय घेवन यो म्हणून. आनी ते हाका रेडी आसता नवदुर्गेकय वचपाक आनी सांगपाक पूजा दॅट लॉयर हॅज सेड दॅट शी इज विलींग टू कम म्हणून. सो ज्या लोकांनी गाराणे घाले, ज्या पुरोहितान गाराणे घाले थंयसर त्या लोकांनीच म्हाका दिसता ताका व्हरून गाराणे घालपाक जाय. कारण देवाक तुमी इनवॉल्व केलात न्ही ह्या जॉब स्कॅमान. देवान जॉब स्कॅम कर म्हणून भारतीय जनता पार्टीक खंयच सांगूं नाशिल्लें. पूण आज देवाकूय तुमी सोडलो ना. देवाक हरशीत म्हणून तुमी सोडूं नाशिल्लो. देवाक फटयला तुमी पूण आज देवाकूय तुमी इनवॉल्व केलो न्ही. सो आतां परत देवाक इनवॉल्व केला जाल्यार तेंय करून तरी पळया. पण तेंय जर करना जाल्यार खंय ना खंय तरी दुबाव येता न्ही हांचेर. ओके. आनीक इश्यू म्हणटा तो he had told ki there is no involvement of any politician and the officers. What do you like to say? इन खंयचे केस? पूजा ओके. पण पहिली गजाल म्हणल्यार ज्या दिसा पूजा तुमच्या समोर आयले त्या दिसा पूजान एक आरोप केल्लो तो म्हणजे ह्याच SPचेर आनी ह्याच पुलीस डिपार्टमेंटाचेर की इन्वेस्टिगेशन सारकें करना म्हणून. आनी जे खरे भितर आनी इनवॉल्व आसा तांचेर खंय ना खंय तरी तांचेर दबाव हाडटा ताजेर म्हणून की हे जे नांवां घेता किंवा नांवां जे डिटेल दिल्या ते सारकें करना म्हणून. आतां एज फार एज आय नो आय हॅव स्पोकन टू हर लॉयर फ्यू डेज बॅक हू हॅड स्पोकन टू मी. तो म्हणपाक लागलो ताज्या मागीर ताका तांणी आपोवनूय हाडूना जावं ताका ताज्या मागीर स्टेटमेंटाकूय आपोवना. एज पर हर लॉयर देर आर 2 मोबायल फोन्स जे ताणें नंबर दिल्ले म्हणून. पर्टिक्युलरली जे नंबर म्हाका आतां याद ना खंयचे नंबर ते पूण ते पर्टिक्युलरली शी हॅज गिवन 2 स्पेसिफीक नंबर्स
आनी एक मोबायल फोनाचें बील ताणें दिल्लें, जो मोबायल फोन बिचोले पुलीस स्टेशनार ताजे कडल्यान एटॅच केल्लो. ते मोबायलाचो IMEI नंबर जो म्हजे कडेन आसा, त्या मोबायलाचो IMEI नंबर ताज्या एडवोकेटान पुलिसांकूय दिल्लो. त्या मोबायलाचें बिलूय ताणें पुलिसांक दिल्लें. तो मोबायल इज मोस्ट क्रुशल पीस ऑफ एविडन्स एज फार एज दीस जॉब स्कॅम इज कन्सर्न. खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टी जे आज हे जॉब स्कॅम तांणी केलें, जे गरीब लोकांक, मिडल क्लास लोकांक आज जॉब स्कॅमाच्या नांवा अंडर लुटले. पुजा इज वन ऑफ द एक्यूज्ड इन दॅट जॉब स्कॅम, आणि पुजा इज claiming to be a victim in that job scam. Puja is also pointing fingers at certain politicians. Puja is pointing fingers at the police department. Yet, department as a matter without registering an FIR हे close करता. आतल्यान खंय ना खंय तरी पुलिसांचेर दबाव आसा अशें दिसून येता. ते 2 मोबायल नंबर जे आसा ते ताणें जे डिटेल दिल्या ताजें कितें जालें हाजेर एसपीन भाश्य करचें पडटलें. SP चेंज कित्याक जालो मदींच हाजेरूय कितें तरी एक सरकारान उलोवचें पडटलें. कारण इन द मिडल ऑफ दीस जॉब स्कॅम कॉन्ट्रोवर्सी खंय ना खंय तरी SP राहुल गुप्ताक तांणी चेंज केलो आनी नवो SP हाडलो नॉर्थ गोवा. आनी कांयच इन्वेस्टिगेशन नासतना आज जर हे FIR क्लोज जाता अशें सरकार म्हणटा आनी पुलीस म्हणटा जाल्यार वी डावट दॅट. कारण खंय ना खंय तरी कोणाक प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता. ताणें ह्या मंत्र्याचें नांव घेतिल्लें ताकाय तांणी स्टेटमेंटाक आपोवना. ताणें एका ऑफिसराचें नांव घेतिल्लें ताका तांणी स्टेटमेंटाक आपोवना. तांणी एका प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराचें PWDचें नांव घेतिल्लें ताकाय तांणी इन्वेस्टिगेशनाक आपोवना. विदावट कॉलिंग दॅम फॉर इन्वेस्टिगेशन जेन्ना हें इन्वेस्टिगेशन बंद जालें, पॉलिटिशियन इनवॉल्व ना, ऑफिशियल इनवॉल्व ना अशें म्हणटा तेन्ना दीस इन्वेस्टिगेशन इज व्हेरी व्हेरी डावटफूल. ते दोनी मोबायल ताजे बिलाची कॉपी म्हजे कडेन ऑफिसान आसा. आय थिंक if it is for her lawyer to decide what she wants to do. It is for her lawyer to file formal complaint if required. It is for her lawyer to give that bill and find out त्या मोबायलाचें जालें कितें. कारण कॉल रेकॉर्ड्स जर काडले, कॉल रेकॉर्ड्स ऑफ दॅट ऑफिसर, बोथ द ऑफिसर्स, आनी जे वॉट एवर द कॉल रेकॉर्ड्स ऑफ दॅट IMEI नंबर, जशे आमचे कॉल रेकॉर्ड काडटा क्रायम डिपार्टमेंट, तशें तांचे कॉल रेकॉर्ड्स काडचे, तांचे टावर लोकेशन काडचें आनी पळोवचें कितें जालां तें तरी. विदावट फायंडींग आउट ऑल दीस जेन्ना हो स्टेटमेंट येता तेन्ना दाळमेकूच काल्यावर पुली दार काडली अशें थंय दिसपाक लागलें. तो मेन्शन करता पळय त्या फोनाचे, तो एक ते कितें म्हणटा, एक फोन तेंच्यांनी ट्रॅक केलो, तो फोन खंयच्यान तेंच्यांनी गोवान विकलेलो म्हणून, सो तो तेंच्यांनी मेळ्ळा म्हणटा तो. हें फाटल्या इन्वेस्टिगेशनाक कित्याक येवना हें आतां सांगता तुमकां. ते हे जे आज स्टेटमेंट करता, वेन Pooja Naik was accused, why was this investigation not done by SP? What is the lacuna that they have left in that investigation? आज ते हांगा विक्टीम कार्ड प्ले करता, आज भारतीय जनता पार्टीचेर आरोप केला म्हणून आज इन्वेस्टिगेशनाचो ट्यून बदलता आनी टोन बदलता. देर इज एब्सोल्युटली डावट. हे इन्वेस्टिगेशन पुलिसांनी पयलीं कित्याक करुना? गोवा पुलीस शूड बी क्वेश्चन ऑन दीस इन्वेस्टिगेशन वीच वेन शी वॉज एन एक्यूज. शी इज एन एक्यूज. आज ताणें कोणाचेर आरोप केलो म्हणून नायदर डू आय वॉन्ट टू बिलीव नॉर गोवा वूड वॉन्ट टू बिलीव. शी मे प्रिटेंड शी इज अ विक्टीम, बट शी हॅज कमिटेड क्रायम इन रिस्पेक्ट ऑफ मिडल क्लास जे गोंयकार आसा, जाणी ताका पयशे दिले, जाणी ताजे कडल्यान पयशे घेवन जॉबां घेतलीं, ताजेरूय इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. कितलीं जॉबां ताणें दिलीं, कोण ते लोक, कोणाक ताणें पयशे दिले आनी कोणी ते पयशे खाले. कारण खंय ना खंय तरी ऑल आर इनवॉल्व इन्क्लुडींग हर इन दीस एंटायर क्रायम. अँड इफ शी इज नेमींग समबडी एल्स देन दोज पीपल ऑल्सो शूड बी बुक्ड. आज जे इन्वेस्टिगेशन आनी मोबायल गायब जालो ते म्हणटा, हे इन्वेस्टिगेशन फाटले फाट कित्याक जावना? हॅव यू नॉट इन्वेस्टिगेटेड हर प्रॉपरली? तेन्ना ताका तुमी एक्यूज म्हणून कशे तरेन मोगान दवरिल्लें आनी हें इन्वेस्टिगेशन करिनाशिल्लें? दीस इज अ क्वेश्चन वीच रिमेन्स अनआन्सर्ड टुडे. आनी म्हाका दिसता गोवा पुलिसान तें क्लॅरिफिकेशन आज दिवचें पडटलें. तांकां जर दिसता की आमचे कडेन तें ना म्हणून, आय हॅव दॅट IMEI नंबर एंड दॅट मोबायल नंबर ऑल्सो वीच इज द लॉयर हॅज गिवन टू यू, आनी ताणें तें बिलूय दिलां तुमकां अशें म्हाका म्हायती मेळ्ळा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.